हो दक्षिण गोंयांतलो नावेली गांव. ह्या गांवचे शारीकरण करपाचो सरकाराचो विचार आसा, पूण ताका थळाव्यांनी खर विरोध केला. शारीकरण जाले जाल्यार गांवाचेर वायट परिणाम जातलो. तांच्या पारंपारीक शेतकी उदरनिर्वाहाक धोको निर्माण जातलो. तशेंच शारीकरणाक लागून वाठारांत हवेचें आनी हेर प्रदूषण वाडटलें. देखून लोकांनी ह्या शारीकरणाक खर विरोध केला. Has planned for urbanization in our village Navali, and the members of our panchayat have objected to this. The same is happening with the Davoli panchayat, the RK panchayat. They too have objected against the urbanization, and the reason for objecting is health concerns. We are already facing so many health issues out here. Then water problems, electricity problems. So all these factors are going to be affected. So the higher authorities, need to look into this matter, take the concerns of the people seriously, because it is we who are going to suffer. We cannot think about, just from their point of view about urbanizing, so that everything goes on like a modern place or something like that. But we need to keep our village. We need to maintain the sanity in our village. So these things need to be kept in mind. Now, why I am against this urbanization and why the people out here also are against it is because already the AQI in north is, way high. People are already facing air pollution problems, and right now, if it's even begins here, I'm sure south is going to head like north. अर्बनायझेशनाचेर ही सर्वे सरकारान चालू केल्ली आहा आनी हालींच आमी ग्रामसभेकडे हेजेर आमी निशेध मारलो आहा. कित्याक आमकां नावेलकारांक हेजे पयलीं बी आमकां मडगांवांत मर्ज करपाक केल्ले, पुलीस स्टेशन हांगा हाडून केल्ले, तेवूय आमी नाकारले आहा. कित्याक आमी नावेलकारांक आमकां इतलें जाय, एक नावेलीची विलेज आयडेंटिटी. आमकां अर्बनायझेशन नाका, कित्याक आमी नावेलकार अशे आहा विलेजीची आयडेंटिटी घेवन आमी फार्मर आहा, जे दुधाचे फार्मींग करता, शेताचे फार्मींग करता. आमचे हिंगा तोडी आहा नावेलीन, फोंडारे गायरे आहा. इट्स अ विलेज आयडेंटिटी. सो जेन्ना एक विलेज आयडेंटिटी आहा, आमकां अर्बनायझेशन व्हरपाची गरज ना. ही सर्वे आमकां नावेलीन लायिल्ली आहा आनी आमी निशेध मारला. एनोमस आमी रेजोल्युशन पास केलें आहा, आमी नाका म्हणून पंचायता कडच्यान. कित्याक अर्बनायझेशन व्हरून कितें करपाक? सद्याक आतां मडगांव अर्बनायझेशन जावन तुमी पयलां कितें जाल्लें आहा तें. ही सिवेज ते कडेन कंट्रोल जायना. देर इज नो सिस्टमॅटीक स्टडी. आमी कितलेच फावटी हिंचाल्ले आहा. जशे डॉक्टर आपले शिकप अपग्रेड करता, हेंचे इंजिनियर जे गेल्ले आहा ते खंयच्या वर्साक गेल्ले तेच घेवन आहा. खंयच्या इंजिनियराक अपग्रेडेशन आहा? टॅक्नॉलॉजी नवी येयल्ली म्हणजे टॅक्नॉलॉजी ताका खबरूच आसना. सो हेंचे अर्बन जे जाल्ले आहा, ते अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा कडेन मडगांव जे आहा तेच ते कडेन सांबाळूंक जायना. आनी ही सर्वे आमकां नावेलीन लावन ह्या नावेली अर्बन मर्ज करपाक गरज ना. ग्रामसभेत लेगीत ह्या शारीकरणाक थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो. देखून ह्यान फुडें आतां लोकांक जाय तेच करतले अशें सरपंच पौल पेरेरान सांगले. मुली सांगणी तीच. आतां आमी ऑल गोवा चोवपाक गेल्यार म्युनिसिपालिटी जायती आहाय. पूण फकत सिलेक्टेड लायक पेन्जीम, मारगांव, केपें हिंगाचे विलेजीस आहाय त्यो इन्क्लूड करपाक जाय. सो दॅट इज रॉंग पार्ट. सर्वे तरी जावपाक जाय, कित्या सर्वे ती लोकांक सांगलो ना, बट ऑल गोवा जावपाक जाय सर्वे. आनी जातली जाल्यार देखून जाल्यार लोकां जरी नाका आमकां म्युनिसिपालिटी वचपाक, दॅट इज अन बीग इश्यू. लोकां वचपाक नाका, लोकां विलेजी आसपाक जाय. सो लोकांगे लोक म्हणटाय आमकां हिडन एजंडा आहा दिसता गव्हर्मेंटाक, तेगे म्हणून आनी कितें आहा दिसता ते लोकांक तेमी एक्सप्लेन करपाक जाय. सो हांवें डिपार्टमेंटा लँड सर्वे फोन मारलो आनी ते कडेन ऑफिशियल आहा तेका सांगला सावयो म्हणून तेणें अपॉयंटमेंट घेतला आनी मे बी ऑन 30th of January आनीक एक मिटींग आपयल्या. तेका आपयलें तुगे for what purpose this survey is, to explain to the people and to the villages of Naveli. जे तरी लोक तर अपोज करले आमी तेमकां रस्ता दिवपाक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर नावेलीच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील.